चित्या पोलीस पोलिसाचे ड्रेस घाल्यार पोलीस म्हणून घालता ड्रायव्हर आपणाचे ड्रायव्हिंग नेसत गेल्यार ड्रायव्हर म्हणून घालता स्टुडंटान युनिफॉर्म घाल्यार स्टुडंट म्हणून घालता अशे एक एक ड्रेस एक न्हेसोवन आमकां एक कॅरेक्टर दाखयता बळक जिजुतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज आमी प्रस्तावनांत आयकले प्रकार क्रिस्ताच्या नेसना विशयंत आमी ध्यान करतले क्रिस्ताचे नेसन हाचे विशयंत ध्यान करचे पयलें शुभ वर्तमानाचें बॅकग्रावंड कितें पळोवया पयलें जावन येवपार एका सर्गेच्या राजा विशयंत देवाच्या राजा विशयंत उलयता ओ राय कोण राय जावन आसा तो सर्वेस्पोर देव पूत जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी लग्नाचें जेवण जावन आसा म्हजें आनी तुमचें सर्वांचें सल्वसांव वा बचावाचें तें जेवण आपणे कोणाक आपणे पयलें मेळिल्लें इस्रायल परचेक पयलें म्हणलें अब्रामाता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य अशें सांगता तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रांतलो मोदलो आनी तुज्या भाव भयणींच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतां त्या देशाक वच पयलें आपणें तें प्रारंभ जाता आनी परत परत इस्रायल परजेक तेंच आपणें मेळटा पूण कितें करतात ते तिरस्कार करतात आनी शुभ वर्तमानांत आयकले प्रकार कशें आसलें तिरस्कार आपलो पयलो तो शेताक गेलो दुसरो अंगडी गेलो हेरांनी साकरा धरलें विक्लाप केलो आनी तांकां जिवीशी मारलें देव परत परत इस्रायल परजेक ताज्या प्रवाद्यांक ताज्या मनशांक धाडटा आपणे दिवच्या खातीर पूण एका रितीन वा एका रितीन तांणी तिरस्कार केलो आतां राय कितें म्हणटा देव कितें म्हणटा वसा राज रस्त्यांनी मेळ्ळ्या सक्टांक आपूण हाडा राज रस्त्यांनी कोण मेळचे जावन आसा जेंटायल्स चोर राष्ट्र सो लोक तातूंत आमी एक आनी आमकांय आपणे मेळ्ळां कशें पवित्र स्नाना दीस तेंच आपणे आमकां मेळ्ळां मगचे भोवणे जावन आसा बॅकग्रावंड पूण लग्नाचे नेसना विशयंत आमकां आयको मेळटा लग्नाचे नेसन नेसनांतलो आनी लग्नाचे नेसन जावन आसा रायचसनेस प्रामाणिकपण कोणाचें प्रामाणिकपण क्रिस्ताचें प्रामाणिकपण आमी त्या खातीर न्हेसोवंक जाय क्रिस्ताचें नेसन मगचे भोवनो क्रिस्ताचें नेसन जावन आसा क्रिस्ताचें नितीवंतपण आमचें जावंक जाय नेसन गरजेचें गे तुमी नेसन आयल्यात न्ही गे आमी नेसोवंकूच जाय आमी नेसन नेसता हर एक घडी म्हणली बरी आमी नेसन नेसता घरा आसतना मिसाक येताना मार्केटीक येताना स्कुलाक येताना वा आमच्या कामाक येता आसतना आमी नेसन घालता नेसन गरजेचें आनी आमचें नेसन पळोवन आमकां कळीत जाता चिंत्या पोलिसाचे ड्रेस गेल्यार पोलीस म्हणून घालता ड्रायव्हर आपणाचें ड्रायव्हिंग नेसन गेल्यार ड्रायव्हर म्हणून घालता स्टुडंटान युनिफॉर्म गेल्यार स्टुडंट म्हणून घालता अशें एक एक ड्रेस एक न्हेसोवन आमकां एक कॅरेक्टर दाखयता आनी आमच्या नेसना वरवीं आमचें व्यक्तित्व दाखोवन येता न्ही गे जायते फावटी पळयात जर तर एकलो वस्तूर बरें आयन कर निस्त्री घालून आयल्यार ताजें नीटनेस पळोवन हो जेंटलमॅन सांगता न्ही गे जर तर पिंजलें घालें जाल्यार कितें म्हणटात कितें गी ताजें तें सूख आसा ओ भिकारी अशें आमचें व्यक्तित्व आमच्या नेसना वरवीं दाखोवन येता त्या खातीर जो कोण क्रिस्ताचें नेसन नेसता तो क्रिस्ताचो जाता आमकां क्रिस्ताचें नेसन नेसोवंक आपणे दिलां 7 रितीन आमी क्रिस्ताचें नेसन नेसोवंक जाय पयलें जावन बॅप्टिजम पवित्र स्नाना वरवीं आमी पोरण्या पातकाक म्हणजे सायबाच्या पातकाक मरोवन नव्या जिवाक आयल्या नवें जिवीत जिवंक आमकां आपणे आसा आनी हाचे वरवीं पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताचें जाल्या आनी त्या खातीर त्या आमच्या पवित्र स्नाना दीस याजाक दोळे वस्तूर दिवन कितें म्हूण सांगता तुमी नवी रचना जाल्यात आनी क्रिस्ताक तुमी नेसल्यात
ही धवी नेसून तुमची क्रिस्ती वडविकाची बैली खूण जावं ती तुमच्या सैरादऱ्यांची शिकवणेच्या आणि देखीच्या आदारानं सस्नाच्या जिविताक पावचे पर्यंत निर्मळ जावं पविस्ताना दिसता ते धवे वस्तू दिवन आमकां नितळ जावन रावोंक आमकां आपोवणें दिलां पयलें जावन आसा नेसंती आमचें पवित्र स्नान दुसरें जावन आसा इमिटेटिंग ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ताचें जिवीत म्हजें जावंक जाय क्रिस्ताचो पाटलाव हांवें करूंक जाय त्या खातीर एफेसकारांक बरयला अध्याय 5 वाक्य 2 अशें सांगता तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताजे सारकीं जावंक प्रयत्न करा एक घडी म्हणलें बरी क्रिस्ताचें जिवीत म्हजें जावंक जाय क्रिस्ताचो पाटलाव हांवें करूंक जाय क्रिस्ताचो पाटलाव जावन आसा हांवें न्हेसचें दुसरें नेसन तिसरें जावन आसा वेरिंग इज रायचसनेस क्रिस्ताचें नितिवंतपण म्हजें नितिवंतपण जाय किर्तनांत आमी आयकलें म्हजें जिवीत पदकाच्या जिविताक न्हय बोंब्या वा कुड्ड्या देवाक पाटलाव करनासतना नीज देवाक भावार्थांत जियोवचें नितिवंतपणाचें जिवीत जो कोण क्रिस्ताचें नितिवंत आपणाचें करून घेता तें जावन आसा नेसन तिसरें क्रिस्ताचें नितिवंतपण आमचें जावंक जाय चवथें जावन आसा पुटींग ऑन द आर्मर ऑफ गॉड देवाचें रक्षण कवच आमचें जावंक जाय मोगाच्यो भयण्यो ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी झुजतांव देवसाराच्या विरोध आनी त्या वेळार आमकां जावंक जाय रक्षण कवच देवाचें आर्मर ऑफ गॉड तें जावन आसा रक्षणाचें कवच एफेसकारांक बरयलें अध्याय 1 वाक्य बरें अशें सांगता देखून तुमी देवाचें कवच न्हेसून जाय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावोंक तुमी सक्तल्यात तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत फाटी परतशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें मोगाच्यो भयण्यो देवाचें उतर जावं आमकां रक्षण कवच दुस्मानातय देवसारातय विरोध झुजोवंक हें जावन आसा आमकां पळोवंक मेळचें चवथें नेसन आनी पांचवें जावन आसा मोगाचें जिवीत लिविंग अ लायफ ऑफ लव मोगाचें जिवीत जर तर हांव क्रिस्ताचें मोगाचें जिवीत जियेता न्ही मनशाचें मोगाचें क्रिस्ताचें मोगाचें जिवीत जियेता जाल्यार हांव मोगाचो व्यक्ती जातलो म्हज्या मोगाक मीतमेर आसचेना घड आसचेना वा पर्टिक्युलर वा तात्कालीन एटॅचमेंट मोग आसचो देवाचो मोग हर एकल्याक दिवंक आमी शकतले हांव हें जावन आसा पांचवें मोगाचें जिवीत नेसान सवें जावन आसा म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंध पर्सनल रिलेशनशीप म्हज्या आनी म्हज्या देवाचो संबंध हें जावन आसा सवें नेसन गरजेचें मोगाच्यो भयण्यो ह्या संवसारांत सकट सरता म्हणटा आसतना कोणूच ना म्हणटा आसतना आमच्या अकरेक बचावी घेवचें म्हज्या आनी म्हज्या देवाचो संबंध पर्सनल रिलेशनशीप हें जावन आसा सवें म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंध सवें नेसन सातवें अकरेचें नेसन जावन आसा देवाचें उतर वांटून घेवचें देवाचें उतर वांटचें म्हळ्यार देवाचें जिवीत देवाचे उतर प्रकार जियोवचें आज व्यक्ती आमी देवाचें उतर आयकलें तर आयकुवचें ना पूण आमी जियेता जाल्यार एकलो व्यक्ती तें पळोवन तोय जियेतलो आज आमी देवाचें उतर परगटूंक जाय म्हज्या व्यक्तित्वा मुखांत देवाचें उतर म्हजें करून घेवचें मुखांत त्या प्रकार जियेता जाल्यार आनेकलो व्यक्ती त्या प्रकार जियेतलो देवाचें उतर वांटून घेवचें जावन आसा सातवें नेसन आमी आयकलें अकरेचें देवाचें उतर आमकां सांगता आपयले साबार आसात पूण थोडे मात्र विंसून काडल्यात वय मोगाच्यो भयण्यो आमकां पवित्रांत मुखांत मेळ्ळां तें आपोवणें ती रसन सांबाळया क्रिस्ताचें नेसन लग्नाचें नेसन जावन आसा पवित्रकाय नितळकाय जैते अंत करतले अवकाश येतले पदकाचे ते झुजोवन आमी जिविया तेन्ना आमकां एक दीस त्याच लग्नाक आपोवणें मेळटलें त्याच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया हांव आयला कुर्ड्यांक दिस्त दिवंक ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरवातलें पवित्र सभेन हें मिसांव मुखारून व्हेलें आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें थोड्यांक कांयच दिसना थोड्यांक इल्लें दिसता पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात शिकपान हुशार आसात तालेंतांनी भरलेलीं आसात
ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे येवजणेंचं विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसवाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लिश आनी कन्नड भाशेंत. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात्र न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करियेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.